सो हे चॅप्टर श्रद्धा त्रय विभाग योग. सो पुरा जनांक हे सेशनाच्या आईचे स्वागत करता. तुम्ही पुरा टाइम करून नियमित रूपारी हे सेशन्स अटेंड करता आसती तो होड विषय पुरा जनाक मालगड्यांक पुरा जना नमस्कार करून देवाल प्रार्थना करून हे सेशन स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आयज सेशन स्टार्ट करचे पयलीं फुडें लास्ट टाइम केलेलें एक आमी रिकॅप करूया, रिव्यू करूया. सो आमी सुरू करतना लास्ट टाइम पळयलेलें की 16th आनी 17th चॅप्टरा कनेक्शन. 16 चॅप्टरांत देवान असुरी आनी दैवीक गूण आशिल्ले जन कशी करता ती म्हणून. दैवीक गूण आशिल्ले तांणी शास्त्र लेकार करतात पुरा आनी असुरी आशिल्ले तांकां शास्त्र कांय ना, तांकां कसलेपणी तांगेल्या अहंकारा खातीर करता ती म्हणून केलेलें. तेन्ना अर्जुनान निमगुचें हें अध्याय सुरू जातना की देवा असुर म्हळ्यार कांय तांणी फॉलो करना ती, कसलेय तांणी ओपना ती, आनी देव म्हळ्यार पण जावका तशी करता ती दैवीक आशिल्ले जन. मध्यें आशिल्ले जन कशें न्हय, तांगेल कशें न्हय अवस्था म्हणून अर्जुनान देवान निमगुचें. थंय देखून देवान हें आन्सर करचें. चॅप्टर सुरू करता देव सांगता सुरे रुपारी श्रद्धा सुखाची म्हणून. थोडेपणी श्रद्धा सुख आनी आमी पळयतात की सामान्य जावन जिवनांतूय आमी श्रद्धे नातील आमगेलें जीवन चलना. खंय डॉक्टराले वतात जाल्यार आमकां एक श्रद्धा आसा की तो सम कोण करतलो म्हणून. ऑल्दो आमकां सुरेपंथा मेळचें आसता, पुरो प्लेनार बसतना आमकां श्रद्धा आसता की पायलट सम चलयतलो म्हणून. तो खंयच्याय रुपारी कसलेय प्रोसेस स्टार्ट करपाक जाल्यार श्रद्धा जावका. आनी आयच्या सेशनाच्या कंक्लुजनांतूय आमी चैतन्य महाप्रभून पळयलेलें तें एक श्लोकय पळोवया. खंयच्यान देवान सांगचें आसा की श्रद्धाची फर्स्ट स्टेज म्हणून. आध्यात्मिक प्रगती करचें, भक्तीन प्रगती करचें, ते श्रद्धेन सुरू जावचें म्हणून. मागीर मुखार आमी पळयलें कशी आमगेली मनोस्थिती आसता, त्या लेकार आमगेले विचार येता ती, कसो विश्वास आसा आमकां, आनी त्या लेकार आमगेलें देवान सांगचें आसा सतन रुपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत. कसो श्रद्धा आसा, कसो विश्वास आसा, त्या रुपार तुमगेले विचार येतले, त्या रुपार तुमगेलें तुमी कार्य करतले न्ही, त्या रुपार तुमकां परिणामय मेळटले म्हणून. मागीर देवान सांगचें आसा की कसं एक श्रद्धा एक्सप्रेस करता जाल्यार आमी श्रद्धा दाखोवका जाल्यार कसं करता, यज्ञ तप दान हें करचें न्हू पुरा. आमगेली श्रद्धा दाखोवचे खातीर प्रॅक्टिकली आमी श्रद्धा आमी जिवनांत करता जाल्यार यज्ञ दान तप अशें पुरा करतात. तो शास्त्रा लेकार कर न्ही, तांगेल गुणा लेकार सात्विक रजसिक ते कशी करता ती म्हणून देव सांगता न्ही, ताचें विवरण सांगचें आसता, देवान विवर्सून सांगचें आसता. सो आमी मुखार पळयता देव सांगता की शास्त्र विहीन आशिल्ले जन तपस्या म्हळ्यार तांणी अशास्त्र विहितम घोरम काम राग बलान्वित. कशें वृकासूर आशिल्लो, हिरण्यकशिपू आशिल्लो, तांणी तांगेल कशें की दंभ अहंकारा खातीर तांणी एक तपस्या केलेली म्हणटा, घोरम तपस्या म्हूण. ताजेन तांकांय बाद आसा, विंगड जनाकय बाद जाता. मागीर आहारा विशयांत आमी पळयलेलें की आतां आमी पळयता वर्ल्ड ओवर ट्रेंड्स अशी आसता, पुराजन चड इवन वेस्टर्न वर्ल्डांतूय पुराजन आतां फायंड आउट करता आसा ती की इंडियाची पुरा कशी कल्चर ते समाची म्हूण हेल्था खातीर वेजिटेरियनिजम व्हीगन चड खाता आसा ती. आनी आमगेल कशी आमगेल हातूंत हांवें नारळाचे आनी पुरा मस्त सकट रांदय आनी करता ती. त्यांचे आतां अमेरिकान ते कोकोनट आनी पुरा सुपर फूड म्हूण विकता आसा ती. म्हळ्यार आमी पळयता की आमगेल कल्चरा प्रभाव कशी वर्ल्डांत वाडता आसा म्हूण. आनी देवान तूं सांगचें आसा की सात्वीक जावन आशिल्लें जेवण केल्यार सहार केल्यार तें हांवें देवाक प्रितीन ऑफर करून आमी खाल्ल्यार ताजी कसं फायदो आसा म्हूण देव सांगता की आयुसत्व बल आरोग्य, बलय वाडता, आरोग्य चांग जाता, आनी घडकड कसं जाता हाजें
सुख प्रीती विवर्धन म्हणून. सो अशी प्रकाराचे आहार प्रकार केल्यार पुरा रुपार चांग जाता म्हणून देवान सांगचे आसा. आणि मुखारी यज्ञाविषयी सांगताना सांगचे आसा, सात्विक अशील जन यज्ञ करताना तांकां अहफल आकांक्षी बीर म्हणजे तांकां फलाच काही नातच तांकां. आणि कोण राजसीक जन असता ती आणि फलम दंभार्थम म्हणजे तांगेले गर्वा खातीर तांगेले कसं एक लाभ जावका ताजी खातीर मात करता ती मग. आणि तामसीक अशील स्वभाव असल्यारी विधिहीनम तांकां विधीना आणि श्रद्धा वेना श्रद्धा विरहितम त्या प्रकारारी जाता म्हणून सांगिल्लें. आणि आम्ही लास्ट कन्क्लुजन करताना हें पळयलेलें की ह्या काला खातीर यज्ञ म्हळ्यार होड. आणि कृष्णानं प्रॅक्टिकली आमकां ह्या कलियुगांत यज्ञ कशी करच्या म्हणून आणि भक्ता रुपारी अवतार घेतलो चैतन्य महाप्रभुजानो. आणि ह्या भागवतमांत हे श्लोक आशिल्ले तांतूं आमी पळयलेलें की देवान कशी करची ह्या काला खातीर यज्ञ कसं न्हय यज्ञ संकीर्तन प्रायेर. आणि हे संकीर्तन यज्ञ कलियुगा खातीर होड म्हणून हाजे किना चड फल हाजे किना चांग ह्या कलियुगा खातीर खंयचें होड यज्ञ ना. बाकी पुरा यज्ञांत भारी कष्ट आसा जाल्यार हे संकीर्तन यज्ञ म्हळ्यार भारी सुलभ. खाली एक ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ದೇವಾಲ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಒಟ್ಟು केल्यारी होड एक विषय आणि हाजे किना एफेक्टिव्ह प्रोसेस कसं ना हाजे किना लाभदायक ह्या काला खातीर कसं ना म्हणून भागवतमान सांगिल्लें आमी ते डिस्कस केलें. मागीर आयची श्लोका देखून सूर करूया. आजी 14वा श्लोकांतू आता आमी कसं एक काम करताना आमी सांगतात न्हू मनसा कर्मणा वाचा म्हणून म्हळ्यार मनान आमगेल देहान कर्मान करचें आणि उलयताना कशें करचें म्हणून ताका देवान ह्या वेळी सांगचें आसा अंतू की सात्विक अशील जन आणि देवान वाचा कशी आसूं का आणि कर्मणा कशी आसूं का म्हणून ताका देहान करचें आमी कर्मणा अंतू देवान एक सांगचें आसा की कशी करका देवद्विज गुरु प्रज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम म्हळ्यार क्लेनलीनेसा वयर देव सांगता की शौचम ते न्हांवची की ते क्लेनलीनेसा वयर देव सांगता की हें कशी देहाक आमी देहा खातीर तपस्या कसं न्हय क्लिनलीनेस दवरचें ब्रह्मचर्यम. मागीर देवान सांगचें आसा देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम म्हळ्यार देवाक ब्राह्मणांक गुरूक प्रज्ञा म्हळ्यार मालगड्यांक हांगेल पांय धरचो हांकां रिस्पेक्ट दिवचें हांगेले तांकां सत्कार करचो तो एक व्हड विशय. ताका आमी पळयतात पळय देवस्थानांनी वताना फूड दवरून आसा की साश्टांग जावन नमस्कार करता ती देवाल येता घडकेड वय देवाल फोटो स्वाम्याल फोटो आणि कसं तुमगेले देवा फळ असल्यार ताजी यात्रा वेळार आमी पांय पडटा ती केन्नाय आमी मालगड्याल पांय धरतात त्या प्रकार आमी देह यूज करताना हे रिस्पेक्ट दिवचें त्या देहा खातीर तपस्या म्हणून देवान सांगचें आसा. शौचम ब्रह्मचर्यम अहिंसा ह्या देहा खातीर शरीरम तप उच्यते म्हणून देवान सांगिल्लें आसा हें तपस्या म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ह्याच विशयी रूप गोस्वामीन सांगचें आसा की देहा खातीर म्हळ्यार हें एक प्रकारा वेग आसा म्हणून खंयचे प्रकार एक प्रकार एनर्जी वेग म्हणटात पळय हें कोण कंट्रोल करता. रूप गोस्वामीन सांगचें आसा सर्वम अपि माम पृथ्वीम सा शिष्यात म्हळ्यार कसं आमी पळयतात न्हय की कोणाक जिवनांत प्रगती करका कशे चांग गुण प्राप्त जावका हें रूप गोस्वामीन एक श्लोकान सांगिल्लें आसा की कशी एक प्रकार मनशान तागेलें पर्सनल डेव्हलपमेंट करतात पळय सेल्फ डेव्हलपमेंट और कशी आध्यात्मिक रुपारी उन्नती करता तागेल खातीर वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उल्लोचें वेगम मनसा मनाचें क्रोध जिव्हा म्हळ्यार जीभ उदरपस्त पोट आनी पोटा तोकू हें हाजी वेग कोण कंट्रोल करता सर्वम अपि नाम पृथ्वी सा शिष्यात म्हणून. सो ह्यांची पॉइंट रूप गोस्वामीन सांगिल्लें आसा. सो आमी ह्या फर्स्ट पॉइंट पळयलें की देवान शरिरा खातीर कसं तपस्या म्हणून सांगिल्लें आसा. पुरा पूज्य जावन आशिल्ल्या स्थानांक पांय पडचें शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा हें शरिरा खातीर तपस्या म्हणून सांगिल्लें आसा. मुखारी देव सांगता वाचा खातीर म्हळ्यार वाचा खातीर कसं तपस्या म्हणून उलयताना आमी उलयतात न्हू ताची खातीर कसं तपस्या देवान हांगा सांगचें आसा अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम च यत म्हळ्यार जिब्बे खातीर उल्लोच्यान तूं तपस्या कसं म्हळ्यार कसं विंगड जना एजिटेट जावचें म्हळ्यार कोप येवच तसले विशय उलोवचे नज म्हणून सांगचें आसा. आनी देवान कसं सांगचें आसा सत्यम प्रियम हितम
आम्ही रामाल उडगास केल्यारी आमकां कळटलें सत्यम प्रियम हितम म्हळ्यार रामाल चरित्र आशिल्लें मृदू भाशी म्हणटा आशिल्लें तान उलयलेलें उतरां आयकल्यारी भक्तय न्ही कोण तागेले भक्त ना तांकांय इतली खुशी जाता आशिल्ली म्हळ्यार आदर्श जावन व्यक्ती आशिल्लो रामान देवान आदर्श जावन व्यक्तित्व दाखयलें सत्यम प्रियम हितम म्हणून सो हें सत्यम प्रियम हितम हें कशी अशी उलयतात जाल्यार तें उल्लोच ती आमगेली प्रवृत्ती आसा पळय ताजी खातीर तपस्या म्हणून कसं जालें की आमी उलयतना जनरली म्हणटात पळय पंचायतीक करतात ऑर कसं म्हणटात पळय कसनेपणी एक पण नेगेटिव्ह उलोवची आमगेली प्रवृत्ती आसता खंयच्याय विशयार जाल्यार तोच विशय आमी केन्ना उलयतना ह्या पॉयंट उडगास दवरल्यार सत्यम प्रियम हितम आनी उलयतना हे तीन वस्तू उडगास दवर न्हू आमी अशी लेक्का उलयतात की आमी उलोवची उतर सत्यम प्रियम हितम की म्हूण आमी निमगेल्यार तेन्ना देवान सांगचें उल्लोवची आमगेली प्रवृत्ती आसा पळय ताजी खातीर तपस्या कशी शरिरा खातीर तपस्या आशिल्ली हें उल्लोवच खातीर तपस्या आनी ह्यांची तुमी पळयल्यार विंगड कल्चर्जान तूं एडॉप्ट केलां सॉक्रेटिस म्हणून तो व्हड ग्रीक फिलॉसॉफर आसा तागेलें एक एकदम पॉप्युलर आसा ट्रिपल फ्रंटियर टेस्ट म्हणून म्हळ्यार सॉक्रेटिसान सांगिल्लें की तीन वस्तू तुमी उलोवचे पयलीं फूड मना वर्काक आनी हें पुरा रोटरी क्लब हें पुरा व्हड संस्था आसात पळय इवन चर्चान तूं हें तांणी सॉक्रेटिसालें ट्रिपल क्वेश्चन्स हें पुरा टेस्ट म्हूण पळयता ती की तुमी उलोवच पूण तीन वस्तू उडगास दवरका म्हूण तुमी सांगचें बदकी इज इट ट्रू तुमी सांगचें चांग की म्हळ्यार कोणाल तागेल चांग जातलें की तुमी उत्तर की आनी ते तागेल खातीर ते चांग उलोवचे उतरय चांग आनी तागेल खातीरय ते चांग जातलें इज इट गुड आनी इज इट युजफूल तो आमी पळय येता की सॉक्रेटिस तो व्हड फिलॉसॉफर ताणें सांगिल्लें ह्या भगवद्गीताचे विशय सत्यम प्रियम हितम हे वेस्टर्न वर्ल्डांतूय तांणी ह्याच विशय सांगतात सो आमगेले पळय येता ही 5 वर्स फुडें उरलेली भगवद्गीता देवान कितले सिंप्लिफिकेशनारी एक वाक्यान तूं देवान कशें आमगे लायफांत एप्लाय केल्यार सुरे आयकुचें मनन स्मरण करचें हातूंत खंयची पॉयंट आमकां लायक जाल्लें ताजें नोट डावन करचें आनी निधी ध्यासन आमी ते प्रॅक्टिकली लायफांत आमकां जालें तितलें पुरो एप्लाय करूं साध्य ना जाल्यारूय तातूंत आमकां कशें एक दोन पॉयंट आमकां मन आयलें आनी आमी हें आयकल सिता देवान सांगिल्लें हें एक लायक विशय हें एक ट्राय करका प्रॅक्टिकली लायफांत तूं तेन्ना तुमकां तांतूं विश्वास आनीक वाडटलो केन्ना तुमकां तें तुमगेलें जिवनांत तुमी ताजे लाभ पळयतले सो सत्यम प्रियम हितम आनी ह्यांची मॅनेजमेंटांतूय आमी आतां तुमी खंयचे व्हड कंपनीज कॉर्पोरेट्स पळयल्यार ऑर कॉलेजांत तांणी ह्यांची शिकयता ती लिसनिंग स्किल्स म्हणून एम्पथेटीक लिसनिंग म्हणून सांगता ती म्हळ्यार आमकां केन्नाय उलोवचे खातीर आमकां व्याकुल आसतात आमी आमगेल कसं पॉयंट आसा म्हूण सांगचें जाल्यार मॅनेजमेंटांत असो घडकड असो ऑर इवन कंपनी चलोवचे असो फॅमिलींत असो कसं एम्फसिस म्हळ्यार आमगेलें सत्यम प्रियम हितम त्या पॉयंट उडगास दवर न्हू आमी विंगड जनाल कसं पॉयंट आयकुचें म्हणून ते एम्पथेटीक लिसनिंग म्हणटा ती म्हळ्यार कोणी कसं सांगताना आमी एक तर तांणी सांगिल्लें आयकुचें त्यांचे आमी रिपीट करून अच्छा तूं अशी सांगता शिल्वया म्हणून आनी कसं सांगताना केन्ना कोणालें कसं एक फिलींग वे आसता तेंची एक फिलिंगान उलयता ती सो ते फिलींग वे आमी कॅप्चर करून तुका दुख्खच दिसता न्हू हाजी विशयार तूं सांगता शिल्वया तेन्ना त्या एद्राच्याक वय कळटा वय हांण सांगिल्लें कसं की म्हगेल हितकारी मनुष्य हांव सांगिल्लें कसं की आयकता आसा ह्यांची पुरा प्रॅक्टिकली आमी पळयल्यार आतां मॅनेजमेंट स्कूल्सांत तूं लिडरशीप लेसन्सांत तूं ह्यांची पुरा शिकोवचें देवान तें एक श्लोकान सांगिल्लें आसा सत्यम प्रियम हितमचें म्हूण आनी विंगड एक उल्लोच तें आमगेलें हें आसा पळय देवान सांगिल्लें आसा की स्वाध्याय अभ्यासनम म्हळ्यार भगवद्गीता भागवतम ताचें श्लोक उल्लोवचें सांगचें आयकुचें तो व्हड विशय म्हूण नलिनी रुक्मिणी माताजीने सांगिल्लें की एक 5-10 श्लोक तुमी वाजिल्यार कांय न्ही देवान सांगिल्लें पॉयंट हें स्वाध्याय अभ्यासनम आनी मुरलीधरचरण प्रभू आनी भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे हें पॉयंट धोरनूची देवान सांगिल्लें आमकां पळयता आसत की हें भगवद्गीता 40 दिसा कोर्स केल्लो आतां तांगेलें मुखार प्लॅनिंग आसा की आतां स्वल्प दिवसान ईशोपनिशद म्हणून ते विंगड एक भारी एक चांग एक शास्त्र आसा ताजे विशय चर्चा करचें म्हणून सो नियमीत रुपारी स्वाध्याय अभ्यासनम केल्यार तें उल्लोवची प्रवृत्ती आसा पळय ताचे खातीर तें तपस्याची म्हूण सांगिल्लें कशी आमी एकादशी वेळार कसं खायना ती ऑर लिमिटेड वस्तू कसं खाता ती तें तपस्या न्हू शरिरा खातीर
खावची प्रवृत्ती खातीर, तशी हे उल्लोच प्रवृत्ती खातीर सत्यम प्रियम हितम अनुवेगकरम आणि स्वाध्याय अभ्यासनम हे आमगेल उल्लोच प्रवृत्ती खातीर तपस्या म्हणून सांगता. आणि ते तुम्ही तीन हे मांकड पळोवन आसा फेमस आशिल्लें तें इंडियान तरी ताका गांधीजी के बंदर म्हणटा ती, म्हळ्यार कसं वायट उलोवचें ना, कसं वायट पळोवचें ना, कसं वायट आयकुचें ना म्हणून. जाल्यार भक्तीन तूं विंगड आसा तें नेगेटिव्ह जालें. भक्तीन तूं प्रॅक्टिकल रुपार आमकां उरलनाची बश्य जायना, पळयनासी बश्य जायना, आयकनासी बश्य जायना. ही आमगेली इंद्रिय ऍक्टिव्ह आसा ती, पण आमी कसनपुणी करता. ताकाच हे प्रवृत्ती खातीर चैतन्य महाप्रभून कसं सांगितलं असं की यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश म्हणून चैतन्य चरितम. तुम्ही उल्लोचे आसवय उल्लोच प्रवृत्ती बंद जायना, जाल्यार उल्लोचे असल्यार देवाल विशयी उलया ती म्हणून. कोणाक तुमकां मेळल्यार ह्यांच एक प्रचार नवा. डायरेक्टली कशी कोणाक कसं आयकू का तें तुम्ही कशी उलोवचें तें स्किल तें आमी पुराजनान शिकूंक आसतलें. जाल्यार देवाल विशय उल्लोच म्हळ्यार खंडित. आणि तुम्ही कितली हे स्वाध्याय अभ्यासनम करता ती, कितले सत्संगा भाग घेता ती, कितली हे शास्त्र वाजिता ती, त्या प्रकार तुमगेल्या मन अंत असल्यार तुमकां विंगड जनाले ते शेअर करच्याक तुमकां तें देव बल दितलो. आणि ताजेन ते कसं जाता यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश म्हळ्यार उलोवपाची म्हणून. आणि नामसंकीर्तनाच्या विषयी तर आम्ही केन्नाय सांगतात की ती प्रवृत्ती म्हणून. सो नामसंकीर्तन शास्त्र आयकू का, देवाल विषय उलोव का, आणि पळोवचें हान तूं देवाले श्री विग्रहाचे दर्शन घेवका. रूप गोस्वामीन सांगितलं असं की 64 अंग असत भक्तीचे म्हणून. 64 इम्पॉर्टंट वस्तू असत भक्तीन. तातूंत 5 पुरापशी इम्पॉर्टंट कसं असं साधू संग नाम कीर्तन भगवत दर्शन मथुरावास श्रीमूर्ती सेवा म्हणून. हे 5 वस्तू म्हळ्यार सत्संगाचे येवचे, साधू जनाल संग घेवचे, नाम कीर्तन, भगवत दर्शन, मथुरावास म्हळ्यार त्यांच्या देवाल धामांत वचचे म्हळ्यार, आणि श्रीमूर्ती सेवा म्हळ्यार ते विग्रहात दर्शन घेवचे. स्वामी हे देवाल दिलेले दोळे, देवान आयकूच कान, हे कितले प्रकारार आमी देवाल सेवेन तूं भक्तीन तूं ताका उपयोग करता ती, त्या प्रकार आमगेले मन ताजे आमगेले परिणाम जाता. आणि आमगेले एक प्रकार हृदय परिवर्तन जावन परमात्माचे आमकां दाखोवन दिता की आमी कशी मुखार सुका हान तूं म्हणून. तातूंत काही डाऊट ना. आणि तिन्ही पॉइंट जाल्ले आतां कर्मणा देहाचे तपस्वी जाल्ले, उल्लोच प्रवृत्तीची तपस्वी जाल्ले, आणि तिन्हीच पॉइंट देवान श्लोका सांगचे मना खातीर कसन तपस्या म्हणून. हे एकदम इम्पॉर्टंट पॉइंट असं. मन प्रसादा सौम्यत्यम मौनम आत्मविनिग्रह. देवान सांगचे असं मना खातीर तपस्या कसं नाही म्हळ्यार मनाची प्रवृत्ती आमगेली कशी असता, केदने आमगेले कसं ना पळय त्यांचे एक पॉइंट पळयत मन. आमगेले कसने असो आशिल वस्तू का आमकां व्हॅल्यू ना, जाल्यार कसन एक पॉइंट ना पळय ताजे विशयी मन चिंतन करता. आणि हे सगळे ऍडव्हर्टायझिंग इंडस्ट्रीचे आमी खंय गेल्यार पळयता, टीव्ही रोडारी पुरा ऍडव्हर्टायजमेंट आसता न्हू, ह्या घेया ती कसं की ह्या पुरा बिझनेस करता ती. तांकां हे आमगेली मनाची प्रवृत्ती गोत आसा की मनाक केदनाय कसं ना ते जाव का म्हणून. ताका तांणी दाखयतात की हे आमगेले प्रॉडक्ट घेया ती, हाजेन तुमगेलें जीवन परिवर्तन जातलें, हाजेन तुमकां खुशी जातली. ऑफकोर्स तांणी बिझनेसा लेकारी करता आसत कसले की तांकां बिझनेस कोण दुड्ड कमोवका, जाल्यार तांणी ह्या मनाची प्रवृत्ती आसा पळय ताजेरी कॅपिटलायज करता आसत ती म्हणून आमी सांगता. म्हळ्यार मन प्रसादा सौम्यत्यम. केदन्याची मनाक संतोषार दवरका म्हळ्यार ती तपस्या के ऑटोमॅटिकली येवची न्ही, संतोषार आसचें त्यांचे एक व्हड विशय म्हणून आमी सांगता. कसं की मनाची प्रवृत्ती आमी सांगल्या म्हणकेची की केदने मन आमकां इनडायरेक्टली डायरेक्टली कसं ना ताजे वयरी सॅटिस्फॅक्शन आसतलें. आमकां मनाक दिसता केदने आमकां दिसतलें की हें एक जाल्यार बिझनेसांत ऑर कामांत हें एक जाल्यार म्हाका एक प्रमोशन मेळ्ळ्यार ऑर इतले दुड्ड मेळ्ळ्यार म्हगेले इतले बँक बॅलन्स जाल्यार म्हाका संतोष आसतलो. हे पर्सन आउट रिलेशनशीप जाल्यार म्हाका संतोष आसतलो म्हूण मन केदने आमकां कशी आमी आमगेले इवन फोनार पळयल्यार मस्त सकट स्क्रीन्स आसत न्हू, युट्यूब फेसबुक हें तें कसने पळयल्यार ते युट्यूब चॅनल आमकां कसनेपुणी दाखयता. त्या मागीर आमी फुडें कसन पळयना आसल्या पळय. आतां पकने तुमी भगवद्गीते भशेन युट्यूबार पळयलें, तेन्ना तुमी युट्यूब ओपन केलें तर तुमी पळयतली मस्त सकट व्हिडिओ भगवद्गीताचे रिलेटेड येता. ऑर तुमी टायप केलें बॉलिवूड म्हणून म्हळ्यार फिल्म इंडस्ट्री विशयी तुमी पळोवका, तेन्ना तुमी पळयतली युट्यूब मस्त सकट विशय फिल्म इंडस्ट्री विशयी दाखयतली. कसं लायक युट्यूब ते रेकॉर्ड करता
की तुम्ही खंयचे विषय सोदिलोलो म्हूण, आनी त्या प्रकार तुमकां त्यांची व्हिडिओ दाखयता. तशींची मनाक एक आसता आमगेली प्रवृत्ती की हा आतां हें आमकां हें जावका तें जावका म्हूण ताका मन आमकां दाखयता आसतलें. आमकां मनाक एक संतोष येवचें जायना. ताका अशें देव सांगता की संतोशान रावचें हीच एक व्हड तपस्या. कशी एकादशी दिवसू आमी एक जावण की करनात की, और कसं लिमिटेड वस्तू कसं एकादशी खावचें त्यांची खाता दी, और मस्त सकळ जन नवरात्री वेळा व्रत दवरतात, जन्माष्टमी व्रत दवरतात. ते शरिरा खातीर तपस्या न्हू. आमकां केन्ना खावका म्हूण दिसता जाल्यार खावका म्हूण दिसल्यार आमी त्या दिवस खायना ती. तशींची मन आमकां सांगता आसतलें की तुगे जिवनांत हें ना, हें एक म्हणल्यार सुख जातलें, हें एक म्हणल्यार सुख जातलें. ना, असले सिच्युएशनान तूं संतोशान रावचें तें देव सांगता की हें मना खातीर तपस्या म्हणून. कसं लायफांत रियली इम्पॉर्टंट वस्त आसा ताका ताजी समजून घेवन ह्यांची मौनम म्हणून ताजेर मना शांत दिसता, मना संतोष येता. आमकां दिसता एक पंता की संतोष ऑटोमॅटिकली येतलो म्हणून. संतोष ऑटोमॅटिकली येता म्हळ्यार सुख दुःख येता आसतलें. जाल्यार खंयचे सिच्युएशनान तूं हें देवान केलेलें चांगा खातीर म्हूण तें एक मना संतोष पावचें पडलें, त्या मना खातीर तपस्या म्हणून. आनी हें आमी प्रॅक्टीस करता. अशी ऑटोमॅटिकली अशी न्ही, देवान सांगता ही तपस्या तुमी करता म्हूण सांगचें आसा देवान. सो शरिराचें उरलोच प्रवृत्ती आनी मनाची तपस्या कसं न्हय म्हूण देवान सांगू दिलेलो आसा. आनी मुखारी आनी एक प्रकार हें देवान सांगिल्ली तपस्या जाल्यार तपस्या विंगड विंगड गुणांत आशिल्ली जन कशी करता ती म्हूण देव सांगता. सात्वीक आशिल्ली जन तपस्या करता आनी तांगेलें आकांक्षीबीर युक्तय, म्हळ्यार तांकां तपस्या देखून कसं फल प्राप्ती जावका म्हूण ना म्हूण. सात्वीक आशिल्ली जन तांणी देवाल खातीर त्या शास्त्रांत बरयलां ताजी खातीर करता ती, तांकां विंगड कसं तांचो अपेक्षा ना म्हणून. म्हळ्यार सांगिल्ले खातीर ते कर्तव्यनिश्ठ जावन तांणी करतात. आनी रजसीक आशिल्लें पळयल्यार कसं नासता की तांकां तांगेली कसं चेष्टा आसता तांचे भितर सत्कार मान पुजार्थम तपोदब्बेन. म्हळ्यार असल कोण तपस्या करता म्हळ्यार ती प्रवृत्ती पुरा जनांत आसता, आमगेले भितर पुरा राजसीक आसता. म्हळ्यार आमी कसं एक तपस्या केल्यार हो 10 जनांक कळका न्हय. आतां आमी स्वल्प एक भगवद्गीता वाजिल्यार विंगड आमकां दिसता मनांत येता हांव पळय भगवद्गीता वाजिता, म्हळ्यार विंगड कोणाक पळय तुमी कशें तुमी भगवद्गीता वाजितात की ना म्हूण. म्हळ्यार विंगड जनाक उणेपण शिकोवन दाखोवचें हांवच व्हडू म्हूण तें दिसचें त्या मनाचे खेळ आनी त्या राजसीक प्रवृत्तीन येता. थोडे वेळ कसं केल्यार कुडले आमकां ते दंभ अहंकार येता. ती एक मना प्रवृत्ती आनी ते राजसीक म्हूण देवान सांगिल्लें आसा. आनी तामसीक आशिल्ल्या जनाल तपस्या म्हळ्यार पिडाय क्रियतेके, म्हळ्यार तांकांय दुःख विंगड जनाकय दुःख येवच तसलें तपस्या तांगेली. आमी पळयलेलें आसा की कशी हिरण्यकशिपू वृकासूर तांकांय कश्ट तांणी म्हळ्यार तांगेले शरिराक त्रास दिता ती, आनी देवाक आनी विंगड जनाक एक प्रकार त्रास दिवचे तांणी पळयता ती. ताका ते तामसीक जावन आशिल्ली तपस्या म्हूण पिडा क्रिया. सो ह्या 3 श्लोकांत तूं विंगड विंगड गुणाची जन तपस्या कशी करता ती म्हूण. सूर्यदेवान सांगलें देवान तपस्या म्हळ्यार कशी करता म्हूण सांगिल्लें देवान मनसा कर्मणा वाचा. आनी आतां देवान सांगलें की विंगड विंगड गुणांत आशिल्ली जन तपस्या कशी करता ती म्हूण देवान सांगलें. आतां मुखावरची 3 श्लोक म्हळ्यार कसं एक आसता आमी दाखयता ती तांतू सूर्य आमी सांगिल्लें म्हणकेची की आमगेली श्रद्धा विश्वासू आमी प्रकट करता जाल्यार आमी कसं करता ती तपस्या दान करता ती न्हय. तपस्या दान आहार तशी हें तपस्या विशय देवान सांगलें. आतां मुखार देव दाना विशय सांगता की विंगड विंगड आशिल्ले गुणा लेखार जन कशी करता ती म्हूण. सात्वीक आशिल्ली जन कशी हें दान करता ती दियते अनु उपकारिणे म्हणून. म्हळ्यार दितात दान जाल्यार तांतू तांगेले आपास कशें अपेक्षा ना की दान दिल्यार म्हगेलें नांव जावका, 10 जनां कळका की हांव तें दान दिलां, म्हाका पुरा जनान होगळचो का हो कितलो व्हड दानी मनुश्य म्हणटा. ते सात्वीक आशिल्ले जन तांणी चांग कारणां दिता ती तांकां तांगेलें नांव जावको म्हूण तांगेलें हें ना. आनी तांणी कसं दान दिता आनी कसं मना व्हरता ती म्हूण देवान सांगलां देश काल पात्र म्हूण. म्हळ्यार ते करेक्ट टायमार करेक्ट समयार आनी ते करेक्ट कोणा दिवका तांकां दान दिता ती. ब्राह्मणाक सनातन धर्म वाडून येवचेक विंगड जना चांग जावचे खातीर हें दान दिवचें. कितली की सकळ संस्था आसा मस्त सगळे प्रोग्राम चलयता ती.
कितले सकट भगवद्गीता डिस्ट्रीब्युशना खातीर तुम्ही दान करूं येता तुमगे मन अंत असलेली चांग रुपार देवान सांगचे की चांग रुपार दान दिवका म्हणून अशी दुड्ड दिवची न्ही देश काल पात्र पळोवन आणि देवान ते कसं मनोस्थिती आमगेल कसं नसता ध्यान दिसताना अनुपकारिणे म्हणून आम कसं हाजेन फायदे जाव का म्हणून तशी मना दवरचेनच मागीर तशींची राजसीक अशी प्रवृत्ती जेन्ना दान करतना तांगेल मनांत कसं येता प्रत्य उपकार्थम फलम उद्देश्य म्हणून म्हळ्यार तांतू कशें एक बेनिफिट जाव का तांकां कशें एक फायदो जाव का तेन्ना मात तांणी दान दिता ती फलम उद्देश्य म्हणून म्हळ्यार कशें की फल प्राप्त जाव का त्यांचे उद्देश तांगेलो म्हणून आनी एक पंता परिलिष्ठाम म्हणून म्हळ्यार मन ना की दिवचे का जाल्यार कोण की एकदम मागशी पडला न्हय जे असो ताका थोडे दिवया न्हय जे म्हळ्यार मन नासी एक दिवचें मस्त मागशी पडला हो दान दी म्हणून दिनातल्या मागशी सोडच ना ताका एक दिवन सोडलें त्यामुळे राजसीक भावान दिवच ते ज्ञान दान म्हणून सांगिल्लें आसा आनी तामसीक रुपार आशिल्लें दान म्हळ्यार देवान सांगचें त्या सात्विकाचें एकदम उपरट ऑपोजीट अदेश काल अपात्रभ्य असत्कृतम म्हणून त्या देशय न्ही कालय न्ही टायम न्ही आनी समजनान न्ही आतां आमी एक एग्जाम्पल पळयता ती पक्कने कोणी पित्तल मनुष्य एक कडेन वचून दान म्हणून हांव पुरा कडेन बॉटल डिस्ट्रीब्यूट करून येता आमी एक पंत पळयता ती कशें एक होडका कार्यक्रमान तांणी मस्त असल पुरा विशय आसता दान करतात तांणी हें देवान सांगचें आनी ते कशें जातात असल दान गेलें तांगेल शरिराचें नुकसान करता ती वायट अभ्यासूय जाता असल दाना निमित्त आनी मुखार एक मनाक संतोष जाता आनी बाकी जनाकय बाद दिता सो ह्या एक एग्जाम्पल असल मस्त सकट एग्जाम्पल्स आसता कलियुगा पळयत तुमी केन्ना हें दानाचे दुड्ड सम मनशाला हाता वचचे नातिल निमित्त अदेश अकाल अपात्रा निमित्त एक प्रकार कोण दान दिता तांकां कश्ट जाता आनी ते कोण ते दानाचे ते उपयोग करता ताजे निमित्त कश्ट जाता सो दान एक अशी विंगड विंगड गुणां लेखारी म्हूण देवान ह्या 3 श्लोकांत तूं सांगचें आसा तशींच आमी मुखार सून पळयल्यार देव मागीर हांगा ओम तत्सत इति निर्देशो म्हूण सांगता म्हळ्यार हें देवालें नाम ओम तत्सत म्हूण प्रभुपाद स्वाम्यान हें सांगचें आसा हें ओम तत्सत म्हळ्यार खंय दाखोवन आयिल्लें ओम तत्सत म्हळ्यार चांदोग्य उपनिशदा दाखोवन आयिल्लें म्हूण प्रभुपादान सांगचें आसा 3 श्लोक आसा ती सुरेख आसा ओम इत्य एताद ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम म्हूण म्हळ्यार ओम हांगा ह्या श्लोका दाखोवन काडलें चांदोग्य उपनिशदाचे आनीक एक श्लोक आसा तत्वमसी म्हूण आमी यज्ञ न्ही करतना तुमी आयकून अशें पुरो भटमामांनी सांगता ती तत्वमसी म्हूण सांगता ती तांतूंतलें तत् घेतलें देवान आनी आनीक एक चांदोग्य उपनिशदान आनीक एक श्लोक येता देवाल खातीराची सदैव सौम्य म्हूण देवाल खातीर सो हे 3 श्लोकाचे सुरेचे शब्द घेतला देवान ओम तत् सत म्हूण ताकाची हें ओम तत् सत म्हळ्यार हें देवालें एक नामस्मरण उडगास करचें प्रवृत्ती म्हूण आनी खंयचेय कार्या नंतर ओम तत् सत म्हणटात पळय ते देवा खातीर अर्पण करतना आमी यज्ञ न्ही करतना सांगता ती ओम तत् सत म्हूण हें ओम तत् सत म्हळ्यार हें देवाल्या खातीर म्हूण एक प्रकार ओम म्हळ्यार कसन एक देवान सांगचें आसा भगवद्गीतेन तूं की प्रणव ओमकार म्हळ्यार हांवची म्हूण आनी तत् म्हळ्यार एक प्रकार देवान कशें सांगिल्लें तपस्या कसन एक फल पावन अशी देवाले संतुष्टी खातीर ते करची कार्य तें तत् आनी सत म्हळ्यार ते कसलें पूण कार्य आसता पळय ते देवाल खातीर करचें तें सत तशें प्रकार ओम तत् सत म्हणून उडगास दवरल्यार आमी एक प्रकार देवा उडगास दवरल्यार म्हणके आसता म्हूण कसलें पळयार देवालें एक सुरेचे तागेले लिलेक घेवन डायरेक्ट नांव आसता कृष्णा रामा मधुसूदना हें पुरा देवालें डायरेक्ट नांव कसलें की देवाल लीला देवाल स्वरुपांत तूं हें नांवान कळयता आमकां देवकी नंदन नंदनंदन हें देवालें नांवां डायरेक्ट नांव हें मात देवान ಸ್ವಲ್ಪ इनडायरेक्ट नांव आसतात म्हळ्यार परमात्मा जगत पुरुष आमी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो हें पुरा देवालें नांव आसता जाल्यार हें इनडायरेक्ट नांव तशी हें ओम तत्सत म्हळ्यार देवाला उडगास केल्या म्हणके आनी हें देवान सांगचें आसा हातूं हें श्लोकांत 23rd श्लोकांत सो आमी हें पळयत की देवान खंयचे कार्यान तूं तपस्या दान हें दितना देवाल उडगास करून दिवका म्हूण सांगचें आसा देव हें पळयना की कोण पुरा जनान आमगेल कॅपॅसिटी लेखारी
तपस्या दान यत्न कोरेत देवा ते गोत्तस आमकां देव फर्स्ट स्टँडर्ड अंतसल्यारी एग्जामिनेशनान फर्स्ट स्टँडर्डाचे क्वेश्चन पेपर येता 10th स्टँडर्डाची येना 10th स्टँडर्ड असल्यारी 10th स्टँडर्डाचे क्वेश्चन येता आमकां एक पंता दिसचे पुरो की भक्तीन तायल्यारी आमकां आमकां इतलें जाता मू आमकां सुरे करता थोडे करू जाता मू दान तपस्या कांय तांतू कसने भिवका म्हणना कसने संदेह सुका म्हणना आमकां जाल तितलें आमगेल कॅपॅसिटी लेकार करता ती दान तपस्या मात देवान हें सांगचें आसा ती भावना इम्पॉर्टंट म्हणून देवाक भावग्राही जनार्दन म्हणटा ती ह्यांची अशी नाही की आम्ही कोणाला कंपॅरिझन करू नच की हांव इतली करता पळय हाका कांय करू जायना हांव हें करता कसली ही मनाच प्रवृत्ती मन कसने पुणी आमकां अशी दाखोवन दिता खंयच्यान आमकां दंभ अहंकार येता जाल्यार संतोष असूचें विंगडजनान तूं चांग आशिल्लें कसन तें पळोवचें तें एक व्हड विशय आनी हो यज्ञ तपस्या ज्ञान करताना आमगेली हें भावना की देवा हें तुगेले खातीर हें म्हगेलें सान रुपार किंचित सेवा हें एक भावन असल्यार ओम तत्सत म्हूण हें करताना देवान हें सांगचें आसा की ह्या प्रकारार तुमी करात म्हूण आनी मुखारी देवान सांगचें आसा आतां देव लास्टारी 3-4 श्लोकांत देवाले रेकमेंडेशन दिता एक प्रकारारी देव सांगता 24 श्लोका सांगता यज्ञ ध्यान तप क्रिया हें करका विधानोक्ता म्हूण म्हळ्यार शास्त्रांत कसं सांगलां त्या प्रकार करका म्हूण आमगेल मनगडंत कसं करूं नजे म्हूण आतां मत्सकड जन तांगेलें एक दुडवा खातीर और एक पंता तांगेलें एक अहंकारा खातीर कसने पुणी शास्त्र विरोधी जावन शास्त्र विरहित जावन कसने पुणी तांगेलें एक करता ती सो तशी न्ही देवान सांगलां पुरा सामकेलें भगवद्गीता हें आसा आनी हें भगवद्गीता आनी अशी म्हळ्यार न्ही की टायमा लेकार चेंज जाला म्हूण अशी न्ही की सायंटिस्टा म्हण की और विंगड खंयचे बूक आसता पळय की हें पोरणी जाल्लें आतां कसं की नवें सिस्टम येवका हें चेंज जाल्लें भगवद्गीता म्हळ्यार देवान 5000 वर्स फुडें सांगलें ताचे पशी कितले की फुडें देवान सुर्याक सांगिल्लें म्हूण देव भगवद्गीता सांगता तातूंत कसलें चेंज जायना कसलें की देवाल वाक्य तें सत्यम परम तें सो हें शास्त्रान सांगिल्लें लेकार केल्यार यज्ञ दान तपक्रिया शास्त्रा लेकार करका म्हूण देव सांगता आनी देव एक सांगता की अनाभिसंधया म्हूण सांगता फलम म्हळ्यार देवाल प्रिती खातीर हेंची एक भावन दवरून केल्यार फल अपेक्षा करनातल्यार तें एक उत्तम रिती कसलें यज्ञ दान तपा करचें हें देव अपास एम्फसायज करता आनी देव 26th आनी 27th श्लोकांत कसं सांगता की कशी करका सद्भावे आता मी सांगिल्लें सद्भावे म्हळ्यार चांग रुपार चांग भावन आसून सद्भावे साधू भावे म्हळ्यार संघांतू सत्संगांतू तसल जना मध्ये आसून देवा काय गोत्त आसा की आमकां कसने करका जाल्यार करता राबोवका जाल्यार आमकां एकल्यान करचें साध्य ना ताका सद्भावे साधू ओट्टूची तद अर्थीयम म्हूण तद अर्थीयम म्हळ्यार ह्यांची की कसने असो देवाल करची कसने आमी दिनचर्याचे आमगेले कसने कार्य असो रांदप करची की ऑफिसा वच की कसने पुणी देवस्थाना खातीर काम करतात की कीर्तन करतात की देवाल विशय उलयतात की हे दोन विशय आमी खंयचें आमगेल लेवलार आमगेल कॅपॅसिटी लेखारी खंयचेय सिच्युएशनांत असो आमी भक्तीन तूं जस्ट आयलींत मात और 10 वर्स दोकून भक्तीन तसं ती फूड केल्लें मध्य सोडलें तपास सूर करता ती कसने प्रॉब्लेम ना मात ह्या देवान सांगलां मना दवरका सद्भावे साधू भावे तद अर्थीयम ह्या प्रकारार भावना दवरल्यार मुखार सुनू वचेत आनी सुरे कशी देवान सांगिल्लें श्रद्धा सुका म्हणून श्रद्धामयम देव चॅप्टर एंड करताना वय ह्यांची पॉइंटावर एम्फसिस दिता अश्रद्धा म्हळ्यार डाऊट आसून संशय आसून चित्तलें की ना की म्हाका आनी तुका कसने फायद आस की ना की हें पुरो सांगतात वय मात तें कसं जत्तलें की ना की कसं करचें बहान तूं देवान सांगा तशी ना अश्रद्धया हुतम दत्तम असद इति उच्यते पार्थ श्रद्धा आनी श्रद्धा दवरका म्हूण सांगचें आसा आनी हें खंडीत आमी भक्तीन आयकल्यार ते खंडीत आमगेल मना वयरी हृदय परिवर्तन जत्ताची भगवद्गीतांतू आतां 18वा अध्यायांतू तुमी पळयतली मुखार सुनू केन्ना 18वा अध्याय सुरू जाता तेन्ना अर्जुन सांगता कृष्णाक नष्टो मोह स्मृतीर लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव
मागीर पुरा मनान तशी डावट देवा क्लियर जाल्लें कसले प्रॉब्लेम ना आनी आतां हांव तूं सांगिल्लें करता म्हणून करिष्ये वचनम तव म्हणून त्या प्रकार आमी श्रद्धा दिवन श्रद्धा दवरून सूर करचें आमकां ताजें फल मेळना की ना ट्राय करचें तें देव पळयता आनी तें प्रितीपूर्वक केल्यार भजतां प्रितीपूर्वक ते केल्यार खंडीत देव नेक्स्ट स्टेप आमकां दाखोवन दितलो की मुखारसून कसं करता जिवनाची अशी न्ही की आध्यात्मीक जिवनांत कसलो विशय असल्यार ते भजतां प्रितीपूर्वकम देवा उडगास कोण केल्यार खंडीत देव तांतू वाट दाखोवन दिता मुखारसून कसं करता म्हूण तांतू कांय संशय ना ह्यांची चैतन्य महाप्रभून वय चैतन्य चरितामृतान सांगचे आसा 9 स्टेज असता भक्तींत म्हणून हें सांगून आमी कंक्लूड करूया आनी तूं सुरे आसा आधव श्रद्धा म्हणून कशी देवान भगवत गीता सांगिल्ली त्यांची चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें तसलें की तो भक्त जावन प्रॅक्टिकली आमकां जिवनांत कशी करता म्हूण ताणें सांगिन आसा आनी हें 9 स्टेज दिलां मुखारसून केन्नाय चान्स मेळ्ळार डिटेलांत पळोवया तें जाल्यार शॉर्टांत आतां पळोवका जाल्यार आदव श्रद्धा सुरेश श्रद्धा सुका सेकंड स्टेप कसं न्ही साधू संघ असल विशयान तूं कोणाक देवाल विशयांत इंट्रस्ट आसा भक्ती इंट्रस्ट आसा हें भागवत पुराण कोंकणी ग्रुप एक प्रकार केला हाजी खातीराची की आमी पुराजन कोणचे आमकां देवाल विशयांत इंट्रस्ट आसा आमी उठ्ठू मेळून आयकूं येता उल्लो येता देवाल विशय सो आदव श्रद्धा तथा साधू संघ मागीर थर्ड स्टेप कसं न्ही भजन क्रिया देवाल नामस्मरण करचें तें भजन क्रिया ताजेन कसं जाता अनर्थ निवृत्ती आमगेल मनांत आशिल्लें आमगेल दोश आसा आमगेल हृदयांत ते हगूर हगूर जावन ते उणी जातलें अनर्थ निवृत्ती आनी ते अनर्थ निवृत्ती जल सिता आमकां तूं रुची येतली आतां आमकां एक पण नामस्मरण आनी करताना आमगेल मन लागना कशें लायक आमगेल मनान तूं पुरा मस्त अनर्थ आसता कितले की जन्म जन्मांतर आजकाल मश न्हू तें मात प्रिती ना हें सुरेश 3 वस्तू करता राबल्यारी आदव श्रद्धा श्रद्धान मुखार गेल्यार साधू संघ भजन क्रिया ताजेन ऑटोमॅटिकली अनर्थ निवृत्ती जाता आनी ऑटोमॅटिकली अनर्थ निवृत्ती जाल सिता रुची येता तो भाव वयता आनी प्रेम वय येतले देवाल खातीर म्हणून हे 9 स्टेजार हें प्रोग्रेशन सो हें एक प्रकारान हे श्लोक पळयल्यार तुमी सेल्फ एनालिसीस करूं येता कशी एक कसांनी रिपोर्ट कार्ड पळयल्यार आमकां कळटा पळय की आमगेल हेल्थ कशी आसा म्हणून फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर और शुगर पळयल्यार आमकां कळटलें हा हें अशें आसूं का जाल्यार रिपोर्ट पळयले सुद्दां आमी सेल्फ एनालिसीस करता ती हा अशी असल्यार म्हणून खंयच्या विशय आमकां कळटा आमी कशी आसा ती म्हणून आमी जेवण करतना विंगड कोणी सांग का म्हूण ना की आमगेलें पोट भरलें की ना म्हणून आमकां कळटा न्हू पोट भरलें तशींच हें भक्तीचें 9 स्टेज आसता ती आदव श्रद्धा साधू संघ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ती आतां पक्कने रुची नासल्यार आमी एनालायज करून घेवं म्हाका देवाल्या विशयांत रुची ना म्हळ्यार खंडीत कसं की अनर्थ आसा मेगेलांत तूं ताका ती म्हाका रुची ना आनी ती रुची येवका जाल्यार कसं करता ह्यांची प्रोसेस साधू संघ भजन क्रिया सो देवान हें चांग रुपारी सिंपल वस्तू जावन कशी सांगिल्लें आसा श्रद्धा टायम घेवका तें अनिवार्य आसा भौतीक एग्जाम्पलार आमी आमगेलें दिनचर्या लायफान पळयल्यार पक्कने कोणाक डॉक्टर जावं ताणें कसं करता तेंचे लायक कॉलेजार श्रद्धा दवरून जॉयन करता न्हू ताका गोत ना त्या कॉलेजांत कसं आसा म्हूण कोण टीचर आसा म्हूण कसं प्रोसेस मात तो कॉलेजात जॉयन जाता आनी तेंची कॉलेजांत कोण डॉक्टर जावका तांगेले संघांत आसता आनी तो कोण तो डॉक्टर आसता आनी सांगिल्लें लेक्कार तो शिकता वाचिता बरयता की 4 की 5 वर्सां कोर्स आसा MD जाल्यार 6-7 वर्सां कोर्स आसा ते प्रोसेस फॉलो करता म्हळ्यार वय न्हू पक्कने ताणें सांगल्यार ना ना म्हाका प्रोसेस करची नाका म्हाका आजी डॉक्टर जावका म्हणून कोणी जाल्यार हांसतलीं ती तशीच ही भक्तीन तूं करता जाल्यार ते कसं प्रोसेस आसा ते आमी फॉलो करता देवालें डायरेक्ट दिसना आमकां जाल्यार देव खंडीत आसा परमात्मा रुपारी तो आमकां सहाय करता म्हूण खंडीत कशी एक मोतये माळांत मोती दिसता ताजे मध्य आशिल्लें तें सूत दिसना तशींच देव आमगे जिवनांत हेज्जान तूं पुरा खातीर हेल्प करूं असो देव महाप्रकाश लिलांत चैतन्य महाप्रभून सांगचें आसा एक सान एक विशय आसा श्रीवास म्हूण तागेलो एक भक्त आशिल्लो तो श्रीवास देव श्रीवासा सांगता की तूं त्या भागवतम वाचिता आशिल्लो एक पण त्या दुखारी तेन्ना तूं कशें की आनंद जाल्लो न्हय तो हांवें आशिल्लो तो आनंद तुका दिलेलो म्हणून तो श्रीवास म्हूण तो भक्त आसता ताका दोळे रडून येता की हो देवा तुवें म्हणून मागीर आनीक एक भक्त आशिल्लो गंगादास म्हूण ताका कशें की कश्ट जावन तागेले म्हापशी कोण की चोर डकयत येतात तेन्ना चोर डकयत जावन येताना
तो मुखार मुखार चमकून वता आनी ते गंगा तीरार ताका एक दोणी मेळटा खंय आनी तो दोणीर बशील मनीस सांगतात खंय तूं बेगी बेगीन दोणीर येवन बैस हांव तुका गंगे त्या सायड व्हरता म्हणून. त्या प्रकार तो आनी तागेलो परिवार आसा पळय गंगादास जाल्यार तांणी विंगड कडेन वता ती. तेन्ना देव सांगता त्या दिवस तूं कश्टार आशिल्लो तेन्ना तूं दोणीक गोणी घेवन येयलो पळय तो हांवच आशिल्लो म्हणून. तेन्ना ताका एक भारी खुशी जाता म्हणून. आनी तशी एक हरिदास ठाकूर म्हूण आशिल्लो तो विंगड रिलिजनाचो आशिल्लो जाल्यारय ताणें देवाल नामस्मरण करून हरे कृष्णा महामंत्र 3 लक्ष पर्यंत तो देवाल नामस्मरण करता आशिल्लो. तो सनातन धर्माच न्ही विंगड धर्मा देखून आशिल्लो जाल्यारय ताणें त्या देवाल नामस्मरण केलें आनी ताका विंगड धर्माच केलें म्हणून ताका पनिशमेंट मेळ्ळें त्या टायमार जाल्यारय ताका ते मारतना ताका कांय लागलें न्ही. देव सांगता तुका मारूं आनी गेलेली नवें पण मेकेल फाटीर हांगा लागलां पळय म्हाका म्हूण देव सांगता. हांवें तुगेलें रक्षण केलें हरिदास म्हूण देव सांगता. तशींच ही एग्जाम्पलार आमी सांगीत ही श्रद्धा दिवन न्हू ह्या प्रोसेसा वयर विश्वास दवरून आमी मुखार चितात पळय देव हेजे हेज्यान तूं आमगेलें रक्षण करता. आमकां कळच ना जाल्यार देव परमात्मा जावन आमी कसन कसन करतात आमगेले कसन कसन इच्छा आसा ते आयकता आसा ते खंडीत आनी तुका खंडीत कांय डावट ना. आमी आमगेले प्रेझेंट सिच्युएशन पळोवन फ्युचरा विशीं प्लॅनिंग करता आसतात न्हय. प्रेझेंट सिच्युएशन पळोवन हांव मुखारसून अशी करता तशी करता जाल्यार देव म्हळ्यार आमगेले फ्युचर पळोवन न्हू आमगेले मनांत कसं इच्छा आसा ते फ्युचर पळोवन देव आमगेले प्रेझेंटाच प्लॅनिंग करता. म्हळ्यार आत्तां आमगेलें तेव्हा तूं एक पंत आमगेलें मन आनी तशी जायना एक पंत अरे हें कशें जालें म्हणून. तेन्ना आमी तें एक्सेप्ट करता हें संतोश पावता. देवान हें सांगचें आसा न्हय मन प्रसादा म्हूण ह्या भगवद्गीतेन श्लोका सांगिल्लें मन प्रसादा म्हूण देवान सांगिल्लें आसा. संतोष आसूं का ह्या प्रकारार तें फ्युचर देव आमकां आमगेले देवाक आमगेले पुराजनांक फ्युचर करता आसा त्या प्रकार देव आमगेलें आत्ताच प्लॅनिंग करता आसा म्हूण तो विश्वास दवरता. आनी खंडीत ह्या पुरा इन्स्ट्रक्शन्स कितल्या पंता वाजिल्यार भगवद्गीता ह्या पुरा आमकां नवे नवे देव आमगेले इच्छे प्रकार देव परमात्मा जावन आमकां बुद्धी दाखोवन दितलो तूं मुखारसून न्हू आनी ते अनर्थ निवृत्ती जावन हगूर हगूर मुखारी पुरा चांग रुपार आमकां भक्तिमय जीवन करता भाग्य देव दितलो म्हूण हांव प्रार्थना करून आंगारा पळयता. कसं उलयलें नंतर कसं चूक आसल्यार क्षमापण दिवका तुमकां कसं लायक जाला म्हूण जाल्यार देवाल सोमायलें गुरुला आशिर्वादाना म्हणून सो हें 17 चॅप्टर आंगारा पळयता. तुम्ही पुराजन चांग रुपार आयकलीं ती ताची खातीर धन्यवाद. हरे कृष्ण.